सुमार 1 वर्सा सावन बंद आशिल्ले ट्रॅफिक सिग्नलाक लागून मेर्शे जंक्शनाचेर सांताक्रूज काँग्रेस ब्लॉक समितीन निषेध केलो. परत परत कागाळी आणि अधिकाऱ्यांक याद करून दिवपाची जाप मेळूंक नाशिल्ल्यान हो निषेध केला. हो प्रश्न उजवाडाक हाडपा खातीर वांगड्यांनी सिग्नल दुरुस्त करपाक निधी एकठांय करपा खातीर प्रतिकात्मक कृती म्हणून प्रवाशांच्या कडल्यान ल्हान ल्हान देणगी लेगीत एकठांय केली. हाच्या आदी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हाका पत्र बरयल्ले पूण तांकां प्रतिसाद मेळूंक ना अशें निदर्शकांनी सांगले. चुकीचे सिग्नल खास करून 2 चाकी चलोवप्यांच्या जिणेक धोको निर्माण करता असो दावो तांणी केला. एकठांय केल्ली रक्कम ट्रॅफिक पुलिसांक सादर करतले. अपघात जावचे न्हय ह्या खातीर ट्रॅफिक सिग्नल्स बेगोबेग दुरुस्त करून परतून हाडपाचो यत्न करतले. काँग्रेस कमिटी फ्रेंड्स तुमकां खबर आसतली हिंगा मेजर जंक्शन हिंगा ट्रॅफिक सिग्नल्स चलना जाल्यार सुमार 1 वर्स जालें. जानेवारी 19 आमी गव्हर्मेंटाक एक लेटर केल्लें. पळय तें लेटर आहा. लेटर केलेलें ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर युनियन गव्हर्मेंटाचो नितीन गडकरीजी. इट कॉपीज टू गोवा CM, गोवा ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, मागीर एक्झिक्युटीव इंजिनियर मोर, पुलीस सुप्रिटेंडंट ऑफ ट्रॅफिक सेल आनीक हेका एक्झिक्युटीव इंजिनियर नॅशनल हायवेज वर्क्स डिविजन 7. आनी तेणी आयकोंक ना म्हणून फ्रॉम जानेवारी टील मार्चाचे 11 तारखेर मार्चाचेर ताका आमी रिमांयडर दिलो आनी ताका सांगलें जरी तर तुमी पयशांची तर गरज ना म्हणून ते सिग्नलां सारकी करपाचें उरता जाल्यार आमी तुमकां पयशे एकठांय करपाक कितें हेल्प जाता तें करतले म्हणून. आनी तेच हेका लागून आयज रिमांयड आमी ताका 15 days टायम दिल्लो आनी तो 15 days टायम काबार जालो. देखून आयज आमी हिंगासर एकठांय जाल्या कोट्टी घेवन हातीन आनी ते बेदर घेवन आमी आतां हे व्हेहिकल पळय हिंगासर पास जाता तांचे लागीं म्हाका केलें की पयशे दी घोटाचे प्रमाणे पयशे दी म्हणून. आनी एक कितें पयशे पळय आमकां कोट्टेनी आमचे पडटा ते आमी व्हरोन SP ट्रॅफिकाक दिलेले. कित्याक जाणा हिंगासर आमचो मेर्शेचो लोक, चिमोलचो लोक तेजे बरोबर दुसरे ओल्ड गोवा ओरियोदर भाटी कुडका ते ओदाचो लोक पळय येता. स्पेशली 2 व्हिलर्स आहा पळय तेंचेर लायक डेंजर पळय कशें हांव तातूंत ट्रॅफिक पुलीस हाडून मातशें रेग्युलेट केला. हरशीं कशाचें कशें हिंगासर हें जाता ज्यावच जाता. आनी आमी जाल्यार हिंगासर हें कशें इराण कशें आनी ह्यो जाली अमेरिका आनी इस्रायल तो बॉम्ब मारता पूण अशें व्हेहिकल बरें कितें जापान उरलें बरें सारकें. सो आमच्या लोकांक लायफाक व्हॅल्यूच ना जालो. एक मेलेलें थोडो तेंप पयलें एकाच लागून ट्रॅफिक सिग्नलाक लागून. एकाच लागून आमी हो एक युनीक टायप ऑफ प्रोटेस्ट करता की आमी लोकां लागीं भिक्षा मागोवन पयशे कितें एकठांय जाता ते व्हरोन आयज आमी SP ट्रॅफिकाच्या ऑफिसान हातीन दिलेले. पयलीं म्हटल्यार सगळे मिडिया लोकांक देव बरें करूं. म्हाका फर्स्ट क्वेश्चन आमचे ट्रॅफिक जे आमचे सेल आसा पळय तांकां आसा. गेले 2 वर्सान गोंयचे ट्रॅफिक सेलान 517 कोटी 517 crores has been fined. The Goa police has fined the general public 517 crores. सेफ्टी म्हणल्यार कितें? सेफ्टी म्हणल्यार फक्त फायन मारपाचे, सिग्नलां सारके चलप ना. सेफ्टी लोकां खातीर फक्त हेंचे फायन. पुलीस झाडांच्या फाटल्यान निपोन धांवून येतात मरे उडकी मारून हेल्मेट ना म्हणून फायन मारपाक. तीच सेफ्टी. पयशे येता तेन्नाच सेफ्टी. बाकीच्या लोकांचे सिग्नलाक लागून सेफ्टी ना. हे सिग्नलाक लागून जितले लोक पडोन मरता तेंचे पडलेले ना. ह्या सिग्नल चलपी ना. 1 वर्स जालें हे सिग्नल चलना. 1 वर्सान आमी ह्या ट्रॅफिक सेलाक कितलो फायन मारपाक जाय? पर डे 1000 रुपया धरले दवर. एका वर्साचे कितले जाले? कितलो फायन ट्रॅफिक सेलाक मारपाक जाय? फक्त फायन लोकांक कित्याक? लोक कित्याक तळमळपाक जाय सगळे हेका? फुडें या. हो सिग्नल चलना तो चलना तुमकां सारकें दिश्टी पडटा खंयचे आनी खंय चल्ले लोक. कळ्ळें न्हू? दुसरें म्हणल्यार तुमकां जाय तशे लॉज काडटात. फॉर एग्जाम्पल आतां टिंट धरा. खंय रेप जाता म्हणून तुमी टिंट घातले. टिंट तुमी कितें म्हणटा? सगळेच जाण BJP कावन्सिलराचे सनाचे चेडे.
सोहम नायकाचे सगळेच जाण चेडे. कोण बरे मनीस ना म्हणटा तुम्ही सिटीजन्स, सगळेच जाण क्रिमिनल म्हणटा तुम्ही. स्क्रीन्स तुम्ही इनलिगल कित्याक, सगळे जाण क्रिमिनल्स. एक टिंटाक लागून आमचो फॉसिल फ्यूल कितलो सेव्ह जाऊ शकता खबर आहा तुमकां? टिंट घातले जाल्यार आमचे जे फ्यूल कन्झम्पशन बिकॉज ऑफ द एसी आता ओपन सगळे असले न्हू, तुम्ही AI कॅमेराज घाला मरे, बरे कॅमेराज घाला, इन्फ्रारेड कॅमेराज घाला मरे, भितर थर्मल इमेजिंग कॅमेराज घाला मरे. पयसो आहा मरे, 517 कोटी केला मरे पयरूच. जायना हे पळय, आमी भीक मागता, तुमच्यान जायना न्हू, आमी करून दाखयता तुमकां. आमी पयशे घेता मरे लोकां कडच्यान आनी तुमकां हाडून दिता. तुम्ही करा सारखे. जायना जाल्यार सोडा, रिजायन करा. प्रमोद सावंताक सांगता हांव, रिजायन कर, गरज ना तुजी हांगासर. फॉसिल फ्युल्साच्यान याद येयली म्हाका, पेट्रोल ना गोंया. कित्याक पेट्रोल ना? वॉर चल्ला. कित्याक वॉर जालो कित्याक वॉर? एप्स्टीन फायल्साचे कोणाक खबर आहा रे? गोंयच्या मिडिया चॅनलाक कितल्या लोकांनी एप्स्टीन फायल्स इशू कितें इशू इज क्लियर. The current government has failed in terms of signals, in terms of governance, and in terms of every aspect that is related to the citizen of this country. The voter is a beggar today in this country, bro. The voter is a beggar. इतलेच सांगता तुमका सिस्टम जाग्यार उडोवपा जाय न्हू, स्वताक लागून करिनाका. पॉलिटिशियन तुम्ही राजा न्हू, पॉलिटिशियन्स राजा न्हू तुम्ही. छत्रपती शिवाजी राजा महाराज आमचो एका लागून झगडलो लोकांक खातीर. तुम्ही हांगासर राजा आहे, थोडे पॉलिटिशियन जाला बरे राजा. देव बरें करूं, मातशें सुरात. आमी आज कलेक्ट करता ते हाडून दिता तुमकां. तेचेन तरी सिग्नल सारखे करा आमचे, लोकांक वाचोया मातशे. आदित्य पार्वलेकर आयज कितें उलयलां तितून जायते सोत आसा. आनी आमचो गोंयचो चीफ मिनिस्टर कितें सांगता, भिवपाची गरज ना. पूण हांगासर मेरशे जंक्शनाचेर पणजेचो लोक, म्हापशेचो लोक, ओल्ड गोवाचो लोक जावं सगळे ट्रॅफिक येता. हांगासर CM साहेब भिवपाची गरज आसा. कित्याक गरज आसा? हांगा एक्सिडेंट जावंक शकता, लोकांक मार लागूंक शकता. आयज तुम्ही रेव्हेन्यू कलेक्ट करता लोकांचो, कोणाक हेल्मेट ना, कोण क्रॉस करून गेलो आणि रूल्स मोडले, तुम्ही लोकांक फायन मारता. आता तुमचे सिग्नल चालू ना, वरस झाले, तुमकां कितें करपाचें लोकांनी? तुमचे आता सिग्नल चालू ना 1 वरस, तुमकां कोणे फायन मारपाचो? लोक येता, बारीक कस्टमर तर मिस्टेक करता, तुम्ही फायन मारता. कितें CM चल्ला हे गोंयांत? हा, तुमकडे साधे गव्हर्नमेंटा कडेन हे सिग्नल फारीक करूंक जायना. 517 कोटी तुम्ही कलेक्ट केले लोकांचे फायन मारून, आणि तुमकडे 1 कोटी मोडूंक जायना हांगा सिग्नल रिपेअर करपाक. कितें दशा येयल्या गव्हर्नमेंटाची? फोकस करूं जाता. कोण करेक्ट आनी कोण रॉंग, इन्शुरन्स कोणाक फारीक करतलो? कोण कितें जालो जाल्यार इन्शुरन्स कोण फारीक करतलो? कितें चल्ला गव्हर्नमेंटाचें? गव्हर्नमेंटाक लोकांचे पडलेलेच ना. हे गव्हर्नमेंटाक फकत पडला आपले. फकत कशे भाशेन गव्हर्नमेंट साव्यार जावपाचो, कोणाक इकते हाडपाचे, कोणाक विकपाचे, हे सगळें चलता. मारा तुमकां दिसता तुम्ही भीक मागोन पळय तो पयसो कलेक्ट जातलो तो पावतलो म्हणून हेका? ही गरज ना. हे एकूच न्हू, ही शेम गव्हर्नमेंटाक करता. आमी मागता, जरी तर पावना जाल्यार आमी परतूय मागतले. पूण हो कशे भाशेन सिग्नल घालून करूंक जाय. कित्याक जाणा, एक जरी तर मोटरसायकलीचेर पळय पेटपाक वयता तो कारावटी, आनी निका जर तर फॉर्च्युनर गेली आनी फॉर्च्युनरान जर ताका मोकलो जाल्यार मोटरसायकलिस्टाचे तो फॉर्च्युनराचो तो गुन्यांव करतले. ते व्हडले पार्टी म्हणटाले 50 तारीख कितें जाल्यार ते सगळ्यांक खबर आहा. तेच भाशेन हो मोटरसायकलिस्ट जर मेलो जाल्यार तेजे लायफ गेले. इन्शुरन्स कोण सारको आहा, कोण रॉंग आहा, तो कोण सांगतलो? कित्याक सिग्नलां तर चालू ना न्हू. कोणूय करेक्ट जावंक शकता, कोणूय रॉंग जावंक शकता. हे मानेलान आमचे क्वेश्चन केला ते सारखे क्वेश्चन आहा. तुमकां दिसता काय म्हणून की हे आमकडेन जातले काय म्हणून पयशे करपाक? ना, आमकडेन जावचे ना. पूण आमी दाखयता करून हे गव्हर्नमेंटाक. शेम म्हण तुमकां 1 वरस जालें सिग्नलां चलो ना, आनी एप्लिकेशन दिलेले जानेराक कितेंच कांयच चलो ना. हेका पडलेलेच ना लोकांची सेफ्टी ना हांगासर, सुरक्षा ना. लोक हांव ट्रेवर फर्नांडीस, नॉर्थ गोवा यूथ काँग्रेस कमिटी मेंबर. आयज हे सिग्नलार पळय हें चालू आहा पळय, हे गव्हर्नमेंटाची सारकी फेलियर जावन आसा. कित्याक लागून ते तुमकां सांगता. आतां हो जंक्शन पळय, एवरी डे हिंगा ट्रॅफिक पुलीस केन्नाच आसना, ना कोण पुलीस डिप्लॉयड आसता. आयज
हे मिटींग जावपाचे कॉन्फरन्स जावपाचे प्रेस कॉन्फरन्स म्हणून आयज 2-3 पुलीस येयल्या हो जंक्शनार प्रॉब्लेम कितें मेडचेचो लोक जो येता पळय डायरेक्ट सर्कला कडेन वयता ओल्ड गोवाच्यान कोण येता तो डायरेक्ट सर्कला कडेन येवन घालता म्हाका सांग धालापूरकारांक सोबत सर्वीस रोड घेवंक जाय कोणाक सर्वीस रोड ताणें कसो घेवपाचो ती आख्खी वाट ब्लॉक जाता ओके आतां म्हाका एक सांग हो जंक्शन आतां हा पीक टायम इतलो ना ओके सांजे 4 ते 6 ते 7 येवन पळयात हो जंक्शन इतलो पॅक जाता तेन्ना कोणाच्यो गाडयो लागता लोक चलत गेलो बायकीन गेला ते सो कोणूच काय पळोवपाक रेडी ना गव्हर्मेंटाक मातशें लक्ष घालचें कित्याक हे आतां आमी म्हणटा पळय ऑरस एक्चुली हे 2 वर्सां सावन सिग्नलां सारकी चलना एक कितें आतां 1 म्हयनो चलता 2 म्हयने चलना 1 म्हयनो चलता हायलायट केले उपरांत आनी 1 म्हयनो चलता आतां ऑरस कोर जाला हिंगासर कोणूच एक्शन घेयना आतां तूं म्हाका सांग ट्रॅफीक पुलीस आहा आमचे हे मरे ट्रॅफीक पुलीस कोण हेल्मेट घालना सीट बेल्ट ताका रोकडो अडयता तेका धांवन वयता ही कामां करपाक एसपी नांव नको कितें आहा तेजे एसपीचे हिंगासर एसपीन समज तेजे कामां जायना ते कोणें ट्रॅफीक चलोवचो एसपी जो आहा तेणें रिजायन जावपाचें तेणें डिमोशन आनी खंय ट्रान्सफर करपाचो कित्याक हे जो तो जंक्शन इट इज बीन ए मेन जंक्शन दॅट लिड्स टू पेंजीम इन ऑल द गव्हर्मेंट ऑफिसीस आमचे पाटोर बस स्टँड आहा आमचे इंटरस्टेट बसीस आहा थिंगा वचपाक ही मेन वाट ही वाट समज एक मेन जंक्शनार अशें लोफडे जाता जाल्यार आमचे आख्खे गोंयान कितें जाता आसतलें हो मेन स्पॉट हिंगासरल्यान आमचे सीएम सगळे मिनिस्टर हिंगासरल्यान सगळे पार्लमेंटाक पासून हिंगासरल्यान वयता हो जंक्शना वयल्यान आनी होच जंक्शन जर तो चलना जाल्यार गव्हर्मेंट कितें चलता डबल इंजिनचा जो सरकार जो म्हणटा पळय हेका इंजिनूच ना हो बेस्ट सरकार सारको फोटींग सरकार हो लोकांक हाली त्रासान घालपाक हेंका फायन वाडयता सगळे वाडयता रस्ते पडल्याक खड्डे सगळ्याक पडल्यात लोकांक त्रासान घालून सोडल्यात ट्रॅफीक सिग्नलां सारकी ना सायन बोर्ड सारखे ना थोड्या जाग्यार सांगनासतना स्पीड ब्रेकर घातला हायवेचेर बट जेन्ना गव्हर्मेंटाचो कायदो आसता कितें काम करपाचें सारकें करपाचें तो काम जायना गव्हर्मेंटा कडेन हाली गव्हर्मेंट हाली लोकांक लुटपाक रावला फायन मारपाक आनी लोकांचे हे समज गव्हर्मेंटान चलना आनी गव्हर्मेंटान लोकांक कितें रिफंड दिवंक जाय बाबा कित्याक चलना म्हणून आनी कोणा कडेन कामां जायना पळय हूज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस न्ही तेणें आपण डिमोशन घेवपाक सस्पेंड करपाचो गव्हर्मेंटान हेका हूज रिस्पॉन्सिबल हे काय तो स्ट्रीक जावंक जाय सगळ्यांक हेंकडे समज जायना न्ही पयशे आमी एकठांय भीक मागून न्ही सगळे डोनेशनां मागून लोकांनी न्ही लोकांच्या आख्खे गोंयच्या लोकांनी एका काडून एसपीच्या ऑफिसान आमी दिता मोडचे काडून हे आतां वर्सान समज तेंकडे पयशे जायना कलेक्ट आमी तो अदमासान एकल्या मनशाचो 1000 रुपया धरीत दिसाक 10,000 लोकांचो फायन मागता जाल्यार वर्साक कितले फायन जाले सिग्नल जायना सारके हे सिग्नलार मरे इतलो फायन कलेक्ट जाल्लो आहा हो स्पीडिंग हो सीट बेल्ट हो नॉट वेरिंग हेल्मेट वो मरे सिग्नल चलना पळय दीस इज ए लॉस फॉर द गव्हर्मेंट ऑल्सो कित्याक कोण हिंगासर ट्रॅफीक वायलेशन करता पळय तेजोय आमचो तितलो कलेक्शन जातालो गव्हर्मेंटाक पळय तोय मेळना आतां आमकां कमले न्ही हो आमचो गव्हर्मेंटाकूय लॉस आनी आमकां नॉर्मल लोकांकूय लॉस थँक्यू थोड्या म्हयन्या फाटीं आमी एक आवाज केल्लो कन्सर्न ऑथॉरिटीक एक उपकार मागलेलो ते सिग्नल चालू करचे म्हणून ते टोटल बंद आशिल्ले ताणें काम केलें कितें येलो सिग्नलूच दिले आनी येलो सिग्नल दिवन आनी वयल्यान वाट केले कित्याक चकुशाय येवपाक घुस्पतात आनी सारके कंजस्टेड जातात हांगा एंट्री पळयत जाल्यार तुमी ऑलरेडी डिस्कस केला चकुशाय एंट्री आतां मेरशे येवपाक जर तर वयता जाल्यार 4 वाटांनी येतात येवटेनूय येतात तेवटेन पणजेसून येता दिमांदारसून येता आनी अशें घुंवन येता जेन्ना ते येता पळय तेन्ना तांकांच कन्फ्यूज जाता खंयच्यान वयचें पळय तें जेन्ना सिग्नल आसतले तेन्ना तांकां करेक्ट घेतले हो मोठो मेन आसलो हांगा AI कॅमेराज आसा पयले पावट मोडले जाल्यार 500 रुपया फायन पूण दुसरे पावट केलो जाल्यार 1,500 रुपया फायन इमॅजिन कितलो इनकम आमचो बंद जालो तांचो ट्रॅफिकाचो कितलो बंद जालो आनी ते मेंटेनन्स करूंक जातले आनी ते बंद जाले जेन्ना ते सुरवात जातले तेन्ना ट्रॅफीक रेग्युलेशन जातले कोर्टाक लागून हांगा आसरांनी लोक येता रेग्युलरली ते हिंगा सफर जाता तेय सारके जातले आनी इतली आमची नीड आसा सगळ्यांहून चड गरजेचो हो जंक्शन आसा परतून आनी एक पावट मागता जायना जाल्यार आमी कशें तरी हेल्प करता तुमी हो परतून रिपेर करचो आनी बेनिफीट आमकां सगळ्यांक दिवचो म्हणून मागता देव बरें करूं क्वेश्चन कितें आसा आमी आतां भीक मागूंक वयता फोटो घेतलो सगळ्या लायनी राव एक फोटो घेता तो चालू एक फोटो घेतलो
बाई फोटो घेऊया सारखे आमचे फोटो घ्या बॉड गेल्यापर्यंत जाता ना थोडाच ना गाडी मग मुक्ती ना तिथं गाडी घेऊन या तिथं लोक हा तिथं जाता होय थोडाच ना तू आता हिरो जाणार का लोकांक सुद्धा खबर आहे की बाबा आमचे सिग्नल सारखे दाखवले म्हणून तो म्हणतात घे आपणावरच्यान दादा इतले पैसे घे म्हणता तो आपले सगळे पगारातले सगळे काढून दिता म्हणता तो पळय तेका खबर आहे पळय असले मनीस सुद्धा असा आमच्या सोसायटीन जे म्हणता घे पैसे घ्या तरी पैसे घेऊन तरी सारखे करा आमच्या सिग्नला आमकां हे ना आमी भीक मागता लोक हे सिग्नल रिस्टोर करपाक मातशें कितें थँक्यू
रिक्षा घाल मरे आमदार रिक्षा घाल मरे गव्हर्नमेंट हा सिग्नल चालू ना पळय वॉर झाले पळय देव बरें करूं हा थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू हा दिवपी खूप जाण आहा पयशे रे हो पळय पात्रांत आमचो पीक घाल न्हू रिक्षा घाल न्हू आमकां परस माहीत जालें गव्हर्मेंट सिग्नल सारकी करिना तेका लागून आमी कितें करता पयशे एकठांय करून गव्हर्मेंटाक दिता थँक्यू थँक्यू दिले रे वर्स जालें म्हणटा सिग्नल बंद आसा वचपाक येवपाक म्हणटा सगळ्यांक गाडी तुमकां जावचें दिसता सिग्नल जावचें चड भिरांत मरे एक्सिडंट जावं शकता सगळे मोकळे जाल्यार रोखडे हें जाता मरे बारीक म्हणटा ते प्रॉब्लेम भाई तुका दिसता रे त्रास जाता करून तुका दिसता त्रास जाता Trust us. तुम्ही डेट We are paying advance tax. We are paying all the tax possible. But what is the point? If normal road is not done, lights are not there, signals are not there. But anyways, one day you will just drive around and get a salam. Then whose fault is this now? It's the government fault. थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच त्रास जाता तुका कितें काय पयशे वाडले मरे बंद केला मरे रिस्पॉन्स कसो आसलो जेन्ना तुमी हे करता तेन्ना पळय आयच्या दिसा म्हणटा तूं रिस्पॉन्स इज व्हेरी गूड कोणें सांगलें देखून तांकां खड्डे पडले ते हें जाले शिवाय गव्हर्मेंट फायन वाडोवचो ना म्हणटालो ते वाडयल्या म्हणटा आनी कितें एकल्यान काडून 600 रुपया दिले आमी ताका मागीर सांगलें ताका गरीब भुरगो तो मोटरसायकलीन स्कुटीन येयलो 100 रुपया पुरो म्हटलें कित्याक आमी न्हू चालू दवरतले रिपेर हें कोरिसोर रिस्टोर कोरिसोर सिग्नल एक हांव इंग्लिशीन एक हें दिवंक सोदतालो सो दॅट इट रिचीज टू द युनियन मिनिस्टर फॉर ट्रान्सपोर्ट this message I am giving in English only for the purpose that this message reaches to the Union Minister for Transport, Shri Nitin Gadkari ji. See, on 19th of January we had made a letter to Union Minister Nitin Gadkari ji requesting, informing him that the signals are not working for almost a year, and we had drawn his attention to repair the signals immediately. After 2 months, that is on 10th of March, we sent another reminder to him saying that you have the authorities have not done anything to restore the signals, and we told him that in case the authorities are running short of funds, we will generate funds, we will beg with the people and collect funds so that we can help you in restoring the signal. But still your authorities did not respond to restore the signal, and that is what has brought us on the streets to beg with the public to donate us some funds. So this is generation of funds it is. So we are generating these funds to submit to the SP traffic so that they can utilize this money for restoration of the signals as a token of this contribution from the public. So that is my Any message. reason they are given why they are not restoring this signal? They have not responded anything. They have not replied anything to us. So that made us to come on the streets and beg for this money. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.